예수 그리스도 Mundiaru parli punascha Namo Namo Sulubunga Sacramentatam Karakcha Namo Namo Jesu Christa Mundiaru parli punascha Namo Namo Sulubunga Sacramentatam Karakcha Vergisa Dev tu Amka mero gaya Lipon tu ve Undia cheru geta Undia vainariam tu am chekan sata Amcha mogan bor tu tat sapapita Namo Namo Jesu Christa Untiaru paliponascha Namo Namo Sudbandara Sacramentatam Karakcha Namo Namo Jesu Christa Undiaru paliponascha Namo Namo Sudbandara Sacramentatam Karakcha Jesu ko Tamka sambo aila Tuche tanbuswo Ashil angara Ye Jesu ye Amka melong tu ye Tuche kurpech Namo Namo Jesu Christa Undiaru paliponascha Namo Namo Sudbandara Sacramentatam Karakcha Lagi serta somya satang tuji gorsa Tuji senggira bisatang jine korsa Sentuh satang amingewon tuje darshan Sakshi duka ami puja pavistasya Namo Namo Jesu Christa Undiaru paliponascha Namo Namo Sudbandara Sacramentatam Karakcha Namo Namo Jesu Christa Undiaru paliponascha Namo Namo Sudbandara Sacramentatam Karakcha Alleluia 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 Alleluia
सुम्या जेजू तू या पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून आमी पातयेता सुम्या तुका आमी गितां गायना दरी तुका आराधन केलें तुजी स्तुती आमी केली आनी तुजो मोग साकोंक आमी हांगासर आमी जमल्या आमी हांगासर ह्या पुण्य तेळाक तुका मेळोंक तुजी भेट करूंक आमी दवदावी आमी आयल्या सोम्या तूं जावन आसाय आमचो राखूनदार तूं जावन आसाय आमचो सोडवणदार जर तर तुज्या आश्रयांत आमी रावता तर तुज्या सावळ्यांत आमी रावता तर कडी सावन तूं आमकां सांडून तूं घालिनाय तूं जावन आसाय परमोन्नत देव तूं वर्तो देव तूं जावन आसाय तूं जावन आसाय आमचो आसरो तूं आमचे कोटे तूं आमचो देव आनी आज तुजेर दवरता म्हजो विश्वास खंडी जावन तूं सर पासांतलो तूं आमकां राखतलोय सर मरणातीक पिडेंतलो तूं आमकां राखतले म्हणून आमी पातयेता भावार्थान आमी हांगासर आमी जमल्या कीर्तनकर 92 वाक्य 1 तावन अशें म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो भोव वर्त्य देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो सकाळीं तुजो मोग प्रगट करूंक फावो रातभर तुजे विश्वासपण गाजोवंक फावो सिताराच्या विण्याच्या संगीतान किन्नरेच्या मधुर नादान तुज्या कार्य वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोष भरीत केलाय तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता हा कितलो वर्तो देव तूं हा काकुळट तुजी आगाद हा कितलो वर्तो मोग तुजो सोम्या आज तुजी स्तुती करूंक आनंदान व्हडा संतोषान अर्गां पाठोवंक आमी हांगासर आमी जमल्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या सोम्याचे वयर थोडो वेळ आमी दिश्ट आमी घालया आनी आमी ताका आमी अर्गां पाठोवया स्तुती गायनाद्वारे एका गिताद्वारे आमी ताची स्तुती आमी करया आमी उबे रावया आनी आमी गावया गीत 522 पेज नंबर 22 So aso Tomo sorakanda Tomo sovaki Tomo sode Tomo so aso Tomo sorakanda Tomo sovaki Tomo sode सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या काळजांते तुझी सेवा करता हांगा वासा जेसू 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 हांगा वासा आमचो सर्वेस्पर देव या पवित्र सक्रमेंतांत आसा ताका आमी आराधन करचे आमचे बागुस म्हणून सांगीत आमी ताका अर्घ दिवया आनी गावया तू
तुमची बसका घेवची आणि आमी स्तुती गायना मुखांतर आमी देवाक अर्घ आमी पाठोवया. कीर्तन 1 अध्याय 1 तावन ओळ 1 तावन 16 म्हणसर अशें म्हणटा, जो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पातकांची वाट धरिना आणि अधर्म्या संगता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोसता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा, तो भागी जावन आसा. जो कोण सर्वेस्पराच्या बियांत चलता, जो कोण मनीस सर्वेस्पराच्या वाटेन चलता, तो मनीस भागी जावन आसा आणि ताका सुभागीपणाची आशीर्वादां फावो जातली.
खंडी जावन मोगाळ भाव भयणीनो आमी सर्वेस्पराच्या वाटेन आमी चलोवंक जाय. आमचो जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा जिवीत. जो कोण म्हजे सरशी आयल्या शिवाय बापा सरशी वचोंक साथ दिना. जर तर आमी जेजू सरशी आयल्या खरीत आमकां बापा सरशी वचोंक साथ दिना. त्या देखून मोगचनो सांत तोमासान विचारले बाप आमकां सर्गींची वाट दाखय, तुजो बाप खंय आसा म्हणून आमकां दाखय. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा तूं आमचे सांगत आसुल्लोय न्हय गे, 3 वर्सां तूं आमचे सांगत आसुल्लोय न्हय गे, तुवें बापाक तुवें पळोवनय गे. जर तर कोणें म्हाका पळयला खंडी जावन ताणें बापाकय पळयला. आज तुमी ह्या जेजू क्रिस्ताचें दर्शन पळोवंक तुमी आयल्यात, ताची भेट करूंक तुमी आयल्यात, तुमी भागी जावन आसात मोगचनो. ह्या दिसांनी आमी पळयतावो जायतो लोक मिसाक आराधनाक आनी नोवेनाक येवचें भूस उणें जालां. कित्या पसत मोगचनो, कित्या पसत आमकां हें भाग फावो जाल्यार जायत्यो इगर्ज्यो लागीं लागीं आसात जाल्यार आमी मिसाक येवंक आमी खावचे तावो. वसा मोगचनो मिसांव गांवांनी वसा, थंयसर लोकांक मिसांत भाग जावंक तांकां अवकाश मेळना. जर तर तुमी उत्तर भारत देशाक गेल्यार वा खंयच्या मिसांव गांवांत तुमी गेल्यार इगर्ज्यो मस्त पयस पयस, पूण तांकां मिसांत भाग घेवंक तांकां मस्त उर्बा आसा. तरी जाल्यार तांकां मिसांत भाग घेवंक तांकां अवकाश मेळना. पूण तुमकां तो अवकाश तुमकां फावो जाला. तो अवकाश तुमी सदुपयोग तुमी करूंक जाय. जर तर तुमी बागी मनशां जायचे तर सोम्याच्या वाटेन तुमी चलोवंक जाय. सोम्याच्या वाटेन तुमी चलोवचे तर कितें करूंक जाय? सोम्याची तुमी स्तुती करूंक जाय, सोम्याक तुमी आराधन करूंक जाय. आनी हो वेळ आमकां आराधन करूंक स्तुती करूंक आमकां अवकाश लाभला. त्या देखून तुमी सदुपयोग तुमी करूंक जाय. सकट तुमी तुमच्या मोतींतली सर खंत बेजाराय पयस करना. सोम्याक तुमी सकट तुमी समर्पण दिया, तुमचे जिवीत तुमी तांकां समर्पण दिया. आनी आमी गावया गीत सोम्याची आमी स्तुती करया एक गिता द्वारे. तुमच्या गिता बुकान पान संख्या 43 पान संख्या 43 उबे रावया. Jesu, Jesu, mucha calza de ulura, te toca mucha calza da. Jesu, 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 mucha costani tu pau, salai mucher tu chendar ba. Jesu, 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 mucha calza de ulura, te toca mucha calza da. Jesu, 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 mucha castani tu pau, salai mocher tu chendar ba. Shisa sangata, darya dastana, chintum natle vadar uturle. Shisa sangata, darya dastana, chintum natle vadar uturle. Punya bavatya तुवे वासयले जेसू म्हाका तुजेर बरवसो. पुण्या भावार्थ्या तुवे वासयले जेसू म्हाका तुजेर बरवसो. जेसू म्हाका तुजेर बरवसो. जेसू 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 म्हज्या काळजा देवून राव, फुकतें तुका म्हजें काळ सदां. Jesu, 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 mucha costani tu pau,
सलय मुचेर तुझें दरबार जेसू 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 मुच्या काळजात येऊन राव फक्त तुका मुझे काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय मुचेर तुझें दरबार जैत देव सारा तुकाच नाटना जेसू तुवें चिकोन दाखयले जैत जैत देव सारा तुकाच नाटना जेसू तुवें चिकोन दाखयले मुचेर पातकाची मोडा मांडटना जेसू म्हाका तुजेर भरवसो मुचेर पातकाची मोडा मांडटना जेसू म्हाका तुजेर भरवसो जेसू म्हाका तुजेर भरवसो जेसू 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 म्हज्या काळजांत येऊन राव फक्त तुका म्हजें काळजादा जेसू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय मुचेर तुजें दरबार जेसू 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 म्हज्या काळजांत येऊन राव फक्त तुका म्हजें काळजादा जेसू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय मुचेर तुजें दरबार सलय मुचेर तुजें दरबार मोगचेनो एक घडी बरोबर बसा सुमी जेजू ख्रिस्त या संवसारी तो आयलो मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो इमॅन्युएल जालो हो मिस्तेर आमी नियाळ केला सुमार 2000 वर्सां आदीं बेतलेमा शहरांत तो जल्मलो आनी आज उंड्याच्या रुपार तो आमचे मदें तो हजर आसा खंडी जावन मोगाचेनो तो कश्टांत आसल्ल्यांक सकत तो दिता बुजवण तो दिता दुखांच्या कोंडांत आसलेल्यांक तो बुजवण तो दिता त्या देखून जेजू म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 11:28 वळो कष्ट तेल्यानो वजन वयतेल्यानो म्हजेसशी येया हांव तुमकां विशय उदयतलो हांव जावन आसा बळ्या आनी खालत्या काळजाचो हांव जावन आसा बळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हजे लागचें तुमी शिका म्हणटा म्हजें जू ओवंक सुलाब आनी आळू मोगचेनो आमचे कश्ट दुख ताका आमी समर्पण दिवया आमचे हात आमी उक्ते करया आमचे हात आमी उक्ते करया आमचे दोळे आमी दांकया आमचे कश्ट दूख आमची बेजाराय आमचे आकांत सकड आमची ते आसली ती आतुराय आमची ती चिन्ना सकड त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया आमकांच आमी समर्पण आमी करया हो वेळ जावन आसा पवित्र वेळ हो वेळ जावन आसा एक आईन वेळ मोगचेनो कितें सकड आसा घुसपट गोंदळ आमच्या मतींत आसा ते सकड आमी सोम्याक आमी समर्पण दिवया आमची मोना त्या सोम्यात आमी केंद्रीकृत करया हे वर्स बुरवशाचे यात्रिकाचे वर्स जाल्ल्यान आमी बुरवशाची मनशां जावंक त्या सोम्या कडेन आमी मागया बावर्ताची मनशां जावंक आमी मागया मोगाची हातेरां जावन जियोंक आमी मागया समाधानाची हातेरां जावंक आमी मागया आमी समर्पणाचे गीत आमी गायत आसतना आमकांच आमी समर्पण दिवया आमचे ते आसले सकड उणेपण अस्कतपण आबालपण त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया आमचे दोळे आमी दांकया आमी समर्पणाचे गीत गायत आसतना थोड्यांच्या दोळ्यांतल्यान दुखाय येवंक पुरो ती दुखां गळोवन दी सोम्याक आमी समर्पण दिवया आनी गावया गीत समर्पणाचें गीत
ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 115 115. Jinindaku Shavela Bolyani Morta Duka Dukani Sukrasvolo Dosa Samarta Sada Jinindaku Shavela Bolyani Morta Duka Dukani Sukrasvolo Dosa Samarta Sada Chanchal Sainata Kangal Sainata Astolo Pupuria Lagi Suha Untucha Chanchal Zainata Kangal Zainata Astolo Pupuria Lagi Suha Untucha Sa pradana Ankaranta Tyapasa Kursachi Sauritachi Bakaita Sakidisha Arnetu Sa pradana Ankaranta Tyapasa Kursachi Sauritachi Prakaita Sakidisha Chanchal Zainata Kangal Zainata Astolo Puntupuria Lagi Suha Untucha Chanchal Zainata Kangal Zainata Astolo Puntupuria Lagi Suha Untucha Lagi Suha Untucha Lagi Suha Untucha सोम्या जेजू कष्टांत पिडेंत आसतना पिडवेंत वळवळत आसतना तूं आमकां संगतपण दिताय तुवें म्हाका सांडल्या रे वाट चुकून गेल्या रे खंडी जावन सुमी आमकां सांगता तुवें म्हाका सांडून गेल्या रे हांव तुमचे सांगता आसा कष्टा नसतानी एकसुरो रडतना आमची दुखां तो पुसून काडटा तो आमचो मोगाचो देव जावन आसा आमचे पसत ताणें रगत ताणें वारयलें ताचें रगत आमोलीक रगत जावन आसा ताच्या रगतान आमकां सुटका दिवं दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया ताच्या रगतान आमची पातकां पुसून काडून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया ताच्या रगतान आमचे
पिडा शिडा पयस करून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. ताच्या रक्तान आमकां नव्या जिवान भरून दी म्हणून आमी मागया. ताचे रगत आमकां जिवीत दिता. ताचे रगत आमकां सकत दिता. ताचे रगत आमकां सोडवून दिता आनी ताचे रगत आमची दूख पयस करता. ताच्या रक्तान आमचे जिवीत उजवाडायता. ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन काडता. आमकां बळवंत करता. ताचे रगत अमोलीक रगत जावन आसा. ताचे रगत नितळ जावन आसा आनी तें रगत पवित्र रगत जावन आसा. सुमार 2000 वर्सां आदीं कुर्सार उमखलोन अमोलीक रगत ताणें वारयलें. गेत्सेमनी मुळ्यांत रक्ताचो घाम व्हरून ताणें म्हणलें, बापा ही कश्टांची काळच म्हजे थांव तूं पयस कर. म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी म्हणून रक्ताचो घाम ताणें वारयलो. जर्मनाचे मार ताणें केले. त्या शिपाया थावन ताणें मार ताणें केले. तरी जाल्यार रगत ताणें वारयलें. कोणा पसत मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमच्या पातकां पसत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी देवून आयलो. ह्या धरतीर तो देवून तो आयलो कित्याक म्हळ्यार मनीस पातकांत मेळोन तो गेल्लो. मनीस ह्या पातकाच्या मेळेपणांत लोळोन आसलो. त्या देखून बेतलेमा शहरांत ताणें जल्म ताणें घेतलो आनी कुर्सार तो उमकळ्ळो. कुर्सार तो उमकळ्ळो. 3 वरां म्हणसर कुर्सार तो उमकळ्ळो आनी अमोलीक रगत ताणें वारयलें. ताचें रगत पवित्र जावन आसा. त्या देखून आमी उबे रावया. आमी उबे रावया खंडीत जावन. आनी ती कश्टांची घडी 3 वरां तो कुर्सार उमकळ्ळो आनी तसो जेजू क्रिस्त हांगासर आसा. त्या पर्वता वयर त्या गोलगोथाच्या कालवारी पर्वता वयर ताणें रगत ताणें वारयलें. कशें ताणें वारयलें म्हणून आमी हे घडीभर आमी नियाळ करया. आमचे दोळे आमी दाखया. मौनपणी ते कुर्साचें दर्शन आमच्या मोतीक आमी हाडया. ते ताणें सोंसले ते आठाविठे आमच्या मोतीक आमी हाडया. ते वारयले ते अमोलीक रगत आमी आमच्या मोतीक हाडया. ताणें सोंसले ते कश्ट आमच्या मोतीक आमी हाडया. ताणें खांगेलो तो कुरीस 12 दी कुर्साचें दर्शन आमच्या मोतीक आमी हाडया. आनी कश्ट सोंसले तें दर्शन आमच्या मुखार आमी हाडया आनी आमचे कश्ट आमी समर्पण दिवया. आनी गावया गीत. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्या ताण बागयता. तुझे रगत सोम्या पाताक धुवन तें काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. अमोलीक तें रगत सोम्या म्हजेर सारय. सोम्या तें रगत आमचेर पडोवन दी. आमची पातकां धुवन काडून दे. सोम्या तुझे रगत पवित्र जावन आसा. तुझे रगत अमोलीक जावन आसा. सर दुसपणां थावन आमकां सुटका मेळोवन दी. आमकां नव्या जिवान भरोवन दी म्हणून आमी मागया. सर विघ्न आणवरांतलें आमकां राखून व्हरून दी म्हणून आमी मागया. सोम्या तुझे रगत आमचेर पडोवन दी. आमकां पवित्र कर. आमकां जिवान भरोवन दी म्हणून आमी व्हडा ताळ्यान आमी गावया गीत. 210 तुमच्या सोम्याची स्तुती करया. 210 तुझे रगत. पांचसंको 120 120 पांच. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्या ताण बागयता. तुझे रगत सोम्या पाताक तूं तें काडता. नितळ निर्मळ म्हाका करता. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्या ताण बागयता. तुझे रगत सोम्या पाताक तूं तें काडटा. नितळ निर्मळ
म्हाका करता आमोलीक तें रगत सोम्या मुझे सार सोम्या मुझे सारय सोम्या तुझे रगत आमचेर पडों दी आमोलीक तें रगत सोम्याचे रगत पवित्र रगत जावन आसा सोम्या आमची मुझे पातकां पुसून तूं काड पवित्रचे रगत सोम्या मुझे शेण पवित्रचे रगत सोम्या आमचेर शेणें तुझे रगत शेण आपूण जेजू तुझ्या रक्तान गुण कर सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान आमची पिडा पयस कर सोम्या तुझ्या रक्तान आमची सगळी पिडा शिडा तू गुण कर सोम्या आमचो बाबार्थून तू सडय तुझे रगत दुस्मानां सुडका दिता तुझे रगत सोम्या नोया जीवन करता तुझे रगत जिने सुसंसित वयता मुझे रक्षण सदा करता तुझे रगत सोम्यानां सुडका दिता तुझे रगत सोम्या नोया जीवन करता तुझे रगत जिने सुसंसित वयता मुझे रक्षण सदा करता व्हडल्यान गावया आमोलीक रगतान तेलय म्हाका सोम्या आमोलीक रगतान सोम्या तुझे रगत आमचेर शेणय म्हाका सोम्या आमकां पवित्र कर आमकां शुद्ध कर नितळ तूं कर सोम्या पवित्र नितळ तूं कर सोम्या आमोलीक तें रगत सोम्या मुझे सार आमोलीक तें रगत सोम्या मुझे सार पवित्रचे रगत सोम्या मुझे शेण पवित्रचे रगत सोम्या मुझे शेण सोम्या मुझे शेण
समय उघडात का समय महिमात का समय हालेलुया आमचे हात आम्ही हृदयार धरया ओ वेळ पवित्र वेळ जावन आसा सोम्याच्या रक्तान आमकां शुद्ध करून दी म्हणून आम्ही मागया सोम्याच्या रक्तान आमकां शुद्ध करून दी म्हणून आम्ही मागया आपड सोम्या आपड तुझ्या रक्तान आमकां स्पर्श कर तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां तेलाय गुण कर सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान आमची पिडा शिडा गुण कर 12 वर्षांची रक्तस्रावांची स्त्री पिडे रक्ताच्या पिडेन कोसटो नासले ती राखून ती असले वैसांच्या पाटल्यान ती गेले पण तिची पिडा शिडा गुण जावंक ना केदळा जेजू क्रिस्तचे दोगलो आपडलो गे बाबार्थान आपडलो गे तिची पिडा शिडा गुण जाले बाबार्थान ताका आपडले बाबार्थान म्हणले बरे ताका आपडले आणि तिची पिडा शिडा गुण जाले आमची पिडा शिडा सर जेजूच्या पांयतळार आमी दवरया सोम्या आमकां गुण कर तुझ्या दैवीक सत्तेन आमकां गुण कर आमकां कष्ट आणवरांतले तूं गुण कर सोम्या घर आंखरांतले तूं आमकां गुण कर सोम्या हगे मोसरांतले गुण कर सोम्या बिरांतले आमकां गुण कर सोम्या आनेस्कळपणांतले आमकां गुण कर सोम्या गुण कर सोम्या जेजू या वेळार ती गुण करची सकत आमचे वयर आमच्या जेजूच्या रक्तान आमकां गुण करून दे जेजूचे रगत आमच्या शिरशिरांनी वाळोवन दे या घडी आमी मागया आपड जेजू आमकां आपड दैवीक स्पर्शान जेजू सोम्या आपड Jesu maka aku amolik tiarakan maka ku tela Unker Jesu maka unker Sogli pida shida muji tuniwa Apad Jesu maka aku amolik tiarakan maka tu tela Unker Jesu maka unker Sogli pida shida muji tuniwa Patki stri duka bavatana potle kashtalle tuve bore kele तुमची बसका घेऊनची बसा तुम्ही आणि डोळे दाखवून त्या जेजूक स्तुती करूया सरपडता पातकी स्त्री तुका बावताना पोटले कष्टाले तुवे बरे केले बावतान आज तुका सोम्या हांव आपडटा पायांतळा तुझ्या सरपडटा सोमिया जेसू ताळ्या मुझ्या कांदी नरिया जेसू मागण्या गुमान कोंदी कुपेचीस कुडीन मुझ्या सोमिया सदांच वाळो दे कुपेचीस पीडेन मुझ्या सोमिया
सदांच वाडो आपण जिसू म्हाका आपूं अमोलित्या रक्तान म्हाका मोठेला कर जिसू म्हाका सडे पीडा शिडा म्हजी तूं निवार आमी जेजूची आमी स्तुती आमी केली आनी थोडो वेळ आमी नियाळ करया. आयचो संदेश हांवें काडुलो जावन आसा अजाप. मोगचनो तुमी ह्या पवित्र थळाक तुमी येतात. अजापां जातात म्हणून तुमी ह्या थळाक तुमी येतात. बरेपण जाता म्हणून ह्या पवित्र थळाक तुमी येतात. सान लॉरेन्साच्या मजतीन बरी भलायकी मेळटा म्हणून तुमी येतात. जेजू आमकां स्पर्श करता म्हणून ह्या पवित्र थळाक तुमी येतात. मोगचनो तुमी सांगूंक पुरो म्हज्या जिवितांत जायतीं अजापां जातात म्हणून खंडीत जावन अजापां जातात. पूण अजापा विशांत आज आमी थोडो आमी नियाळ करया. अजाप आनी ताची विशेषता कितें म्हणून आमी समजून घेवया. अजाप एक मॅजीक गे वा अजाप एक दैवीक घडप गे. अजाप तें देवातांच जावचें गे. अशे विशांत आमी थोडो आमी नियाळ करया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मॅजीक जावन आसा मनशाचें काम. अजाप जावन आसा देवाचें काम. हें तुमी समजून घेवंक जाय. मॅजीक मनशान करचें, अजाप देवान करचें. अजाप देवाचें अलौकीक काम जावन आसा. अलौकीक म्हळ्यार कितें म्हणचो इनविजिबल वर्क म्हणटात इंग्लिशांत. मॅजीक देवाची महिमा प्रगट करिना, पूण अजाप देवाची महिमा प्रगट करता. आनी अजापांचो उगम जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आमचो देव सर्गीचो देव जावन आसा. अजाप दैवीक जावन आसा. अजाप अलौकीक जावन आसा. अजाप पवित्र जावन आसा. अजाप एक नुमिनस सकत आसा. नुमिनस म्हळ्यार तें बियोंड आमी म्हणटा. ह्या संवसारांत कितें जाता ताच्या बियोंड आमी म्हणटा. ताका न्यूमिनस सकत म्हणटात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमी जाणा जावंक जाय अजाप म्हणलो शब्द खंय तावन उपजता. अजाप म्हणलो शब्द ग्रीक शब्द तावन उपजता. तुमी जाणा जावंक जाय अजाप म्हणलो शब्द ग्रीक शब्द तावन उपजता. थाउमोसियोन म्हणटात शब्द तावन आयलो. अजाप म्हळ्यार मनशाच्या चिंतमा वा सत्तेच्या भायर जावची ती दैवीक घडपां म्हणटात वा दैवीक गुणां म्हणटात. अजाप सडावत देवाच्या उपस्थितींत जातात. अजाप सडावत जेजूच्या उपस्थितींत जातात. आनी जेजू क्रिस्तान कितें केलें? आपल्या अजापाद्वारे ताणें देवाचो संदेश ताणें प्रगट केलो. देवाचो संदेश ताणें प्रगट केलो. आपल्या प्रगट जिणेंत जायतीं अजापां ताणें केलीं. आनी असाऱ्यां पळयोवन जेजू जायतो लोक ताच्या फाटल्यान आयलो. जायतो लोक हारिहारेनी लोक ताच्या फाटल्यान आयलो. ताका प्रावधी म्हणून ते सत्मनूंक लागले. ताका तारोक
तो जावन असा सोडवणदार म्हणून पातयेवंक ते लागले, एक दैविक प्रवादी म्हणून ते सत्मानूंक लागले, देवाचो पूत म्हणून ते सत्मानूंक लागले, सोडवणदार म्हणून सत्मानूंक लागले. आणि त्या देखून जेजू म्हणटा मोगचनो हे आमी उडास दवरूंक जाय. सासावा तितलो भावार्थ आसा तर, सासावा तितलो भावार्थ आसा तर खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत अजापां जातली. सासावा तितलो भावार्थ आसा तर तुमच्या जिवितांत अजापां जातली. तुमकां भावार्थ आसा की सासावा तितलो खंडीत आसा. भावार्थ आसल्यान तुमी हांगासर आयल्यात, भावार्थान तुमी येतात, विश्वासान तुमी हांगासर येतात. कितेंगी आमच्या जिवितांत अजापां घडटात म्हणून तुमी हांगासर येतात, कुणा घडटात म्हणून तुमी येतात, भरवशान तुमी येतात हांगासर ह्या पवित्र थाळाक. विश्वासान तुमी येतात, तुमच्या जिवितांत बरेपण घडतलें म्हणून भावार्थान तुमी त्या देखून मोगचें न्हू. इल्लोसो भावार्थ आसा जाल्यार खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत अजापां जातात. जेजू म्हणटा सासावा तितलो भावार्थ आसा तर तुमच्या जिवितांत अजापां घडटलीं. सासावा तितलो तुमी सासाव पळयलां जावंक पुरो, ल्हानशें न्ही तें बिंग घाल्या उपरांत कितें जाता, हें धाकटें हें जाता, जड जाता आनी उपरांत व्हडलें जड जाता. त्याच रितीन तुमचें ती सासाव तितलो भावार्थ आसा तर तो भावार्थ व्हड जाता, भावार्थ व्हड जाता आनी जायतीं अजापां तुमच्या जिवितांत जातात. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. नथींग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड. हें तुमी उडास दवरूंक जाय मोगचेनो. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. सगळें साध्य आसा. जर तर आमी रिणांत आमी बुडल्यां तर, जर तर आमी कश्टांत आमी आसां तर, जर तर आमी विघ्न आनवारांत जायतीं पंतवनां आमी मुखार आमी पळयता तर, जर तर आमी बेजारांत आमी आसां तर खंडीत जावन देवाचे वयर भावार्थ तुमी दवरूंक जाय. आनी देव तुमकां खंडीत जावन आशिर्वादीत करतलो. त्या देखून मोगचेनो देवाचेर तुमी विश्वास तुमी दवरा, कोणाचेर तुमी विश्वास तुमी दवरनाकात. कीर्तनकार म्हणटा जो कोण सर्वेस्पराक भियोन चलता, जो कोण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो भागी जावन येता, तो सुभागी जावन आसा. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो भागी जावन आसा. सर्वेस्पराच्या थांबांत रावता तो मनीस भागी जावन आसा. जो कोण न्यायनितीन चलता, जो कोण सतान चलता, जो कोण मोगान चलता, भरवशान चलता, समाधानान चलता, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन चलता, खंडीत जावन तो भागी तो जावन आसा. आनी ताच्या जिवितांत अजापां घडटलीं. मोगचेनो तुमी जाणा जावंक जाय जेजून असर्यां कित्याक पसत केलीं. हें तुमी समजून घेवंक जाय. जेजून कित्याक पसत असर्यां केलीं. 3 उद्देशा पसत. पयल्या सुवातेर आपूण एक सोडवणदार म्हणून दाखोवच्या पसत ताणें अजापां ताणें केलीं. अजापां ताणें केलीं. आपूण दयाळेचो देव म्हणून दाखोवच्या पसत ताणें अजापां ताणें केलीं. आनी दुसरें जावन देवाचो देव जावन आसा मोग म्हणून समजोवचे पसत ताणें अजापां केलीं. आनी अखेरीक जावन आपूण देवाचो पूत म्हणून समजोवचे पसत, आपूण देवाचो पूत म्हणून सर्वांनी सत्मानचे पसत ताणें अजापां ताणें केलीं. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजून जायतीं अजापां केलीं. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारीत तो आयलो. सुमार 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसाराक तो देवण तो आयलो आनी म्हणूंक लागलो हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. हो उंडो खाता सस्नाक बाळटलो, सस्नाक बाळटलो म्हणून सांगला जेजून भोव अपुरबायेन. आनी तो सुवुंडो आमी सेवताव आनी सेवले वरवीं आमच्या जिवितांत अजापां जातात. जेजू क्रिस्त सुमार 2000 वर्सां ह्या संवसाराक तो आयलो
आणि ताणें जायतीं ताणें अजापां ताणें केलीं. ताच्या आजारपणा वरवीं जायतीं अजापां जालीं. 10 कोडकारांक नितळ ताणें केलें. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक ताणें घूण ताणें केलें. लाजराक जिवंत उठयलें. मोगाचो न्हू, लाजराक ताणें जिवंत उठयलें. जिवंत उठचें उठोवंक कोणाच्यानी साथ दिना, पूण जेजू देव तरी जिवंत उठयलें. विधवेच्या पुताक जिवंत उठयलें. कुड्यांक दीस दिली, देवसारांक दवडयलें. बेऱ्यांक आयकशें केलें. मेल्ल्यांक जिवंत उठयलें. तोट्यांक सलशें केलें. वारें वादळ थंड केलें. जायराच्या दुवेक जिवंत उठयलें. आनी 5,000 लोकांक फकत 3 मासल्यांनी आनी 5 उंड्यांनी अजाप कर्ण. पळया मोगाचो न्हू, अजाप कर्ण धदोशी ताणें जेवण ताणें दिलें. पळया काना शहरांत वायन उणो पडल्या तवळ मोडयेच्या विनवणेन जेजून थंयसर अजाप केलें. अजाप केलें, थंयसर अजाप केलें. आनी तो वायन उंचीक जावन आसलो, रुचीक जावन आसलो. अती उंचीक जावन आसलो. आनी कारबारी तो वायन सेवता आसतना अती रुचीक जावन आसलो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, त्या देखून आमी सोमेचे वयर आमी विश्वास आमी दवरया, बावर्त आमी दवरया. आमचो बावर्त आमी दृढ करया. मोगाचो न्हू, आस्तावन आमचो बावर्त आमी दृढ करूंक जाय. ह्या संदीक परिस्थितींत, ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत कितें जावन आसा मोगाचो न्हू. आज जायतो लोक विश्वास नासतना, बावर्त नासतना अन्य देवाची पुजा करूंक येता. अन्य देवाच्या फाटल्यान आज येतात, पूण त्या खऱ्या देवाची स्तुती करूंक आज फाटीं सरतात. आज पळयता आमी मोगाचो न्हू, युरोपांत आज जायते कडेन इगोर्ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो इगोर्ज्यो आसात, पूण थंयसर लोक पळोवंक मेळना. बावर्ती लोक थंयसर पळोवंक मेळना. इगोर्ज्यो खाली जाल्यात. आज इगोर्ज्यो कितें जावंक पावल्यात. आज इगोर्ज्यो हॉटलां जावन परिवर्तन जाल्यात. आज थोड्यो इगोर्ज्यो पब आनी बार जावन परिवर्तन जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार लोक मिसाक येना. लोक मिसाक येना. कित्याक पासून मोगाचो न्हू, कित्याक पासून विश्वास ना, बावर्त उणें जाला. पूण एशियन कंट्रीज आमी देवाक जेजूची आमी स्तुती करूंक जाय. देवाक आमी हरसूंक जाय मोगाचो. कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक मिसाक येता. एक बेसांवस म्हणून सांगेत, जायतो लोक आज मिसाक येता. त्या देखून आमी चड आनी चड आराधनांत आमी पात्र घेवंक जाय. ऑनलायन आतां मस्त तुमकां पळोवंक मेळटा. पळया तुमी ती खालें तें यूट्यूब चॅनल थोडी पुरा आयका तुमी आनी तुमच्या जिवितांत बरेंपण जातलें. जायतीं अजापां जातलीं. आज आमी पळयता ब्रदर प्रकाशाची मागणी तुमी आयकतात. कितलीं अजापां तुमकां आयकूंक मेळटात. खंडीत जावन ते देवाच्या उपस्थितींत तें जाता, जेजूच्या उपस्थितींत जाता. जर तर तुमी बावर्त धरतात तर, जेजूचे वयर तुमी खरो विश्वास तुमी धरतात तर, त्या परमनेतेच्या देवाचे वयर तुमी विश्वास धरतात तर खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत अजापां घडटलीं. आज आमी पळयता मोगाचो न्हू, जर तर तुमी उत्तर प्रदेशाक तुमी गेल्यार, नॉर्थ इस्टाक तुमी गेल्यार, मिझोरामाक वा नागालँडाक तुमी गेल्यार, वा खंयच्या कश्टांच्या गांवाक तुमी गेल्यार, आज लोक बावर्ती लोक मिसाचें बलिदान, मिसाच्या बलिदानात पात्र घेवंक राखून रावतात, अत्रेगून रावतात. थंयसर याजाक नात, थंयसर व्हडल्यो व्हडल्यो इगोर्ज्यो पळोवंक मेळनात मोगाचो न्हू. तरी जाल्यार त्या लोकांक विश्वास आसा आमी मिसाक वचोंक जाय. ती मिसाक हेची उर्बा तांकां आसा. थंयसर खंय केवटी एका म्हयन्याक केवटी पाद्र्याबांनी याजाकांनी मिसां भेटोवंक येचें. पूण मिसाक थंयसर याजाक मीस भेटोवंक येता आसतना लोकांक मस्त खुशी जाता, लोकांक मस्त संतोश जाता. एक मीस भेटयल्या उपरांत लोकांनी येवन सांगचें आसा, रोडोन सांगचें आसा,
रडोवन सांगचें आसा म्हाका मस्त खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार आज हांवें जेजूक हांवें सेवला जेजून म्हाका आपडलां जेजून म्हाका आपडलां आमचे जायते कापुजीन ह्या जाग नागालँडांत मिझोरामांत श्रीलंकांत जायते कडेन वावर करनासात एक ह्या जाग नागालँडांत आसलो त्या ह्या जागाक मस्त इगर्ज आसात सुमार कारकोळ वाराडो म्हणटात न्ही त्या कारकोळ वाराड्यान आसची एकच इगर्ज आनी त्या ह्या जागान कितें करचें आज एक दीस मी सांगा आनी दुसऱ्या दिसा मीस आनी एका हळ्ळेंत थंयसर ताणें रावचें खाण जेवण समा काडटना तें मस्त कश्टांची वाट जावन आसा अशीर वाट जावन आसा त्या कश्टांच्या वाटेन ह्या जागान वचोंक जाय पूण त्या लोकांची उर्बा पळया मोगच्यो न्हू लोक अत्रेकून रावता मिसाक अत्रेकून रावता जेजूचें उतर आयकोंक अत्रेकून रावता देवाचें उतर आयकोंक अत्रेकून रावता जेजूक पळोवंक अत्रेकून रावता जेजूचें दर्शन पळोवंक अत्रेकून रावता तसलो विश्वास तांचे थंय आसा मोगच्यो न्हू तसलो बावर्त तांचे थंय आसा तसलो गूढ बावर्त मोगच्यो न्हू तुमचे थंय आसूंक जाय मोरयेन देवाचेर विश्वास तिणें दवरली बावर्त तिणें दवरलो आनी ती म्हणूंक लागली तुझ्या कुशे प्रमाणे मुझे तें जाव देवाची माय जावचे बाग तिका पावो जालें आनी आपूण कितें देवाची माय जाल्या म्हणून देवाची तिणें स्तुती तिणें केली म्हजो आत्मो संतोसता देवा म्हज्या थारोकतें उल्हासता कित्याक आपल्या चरणदसीचेर ताणें दया दाखयली देखून म्हाका सदैव म्हणून म्हणटालीं मोगाळ भावनो आनी भयणीनो तुमी जाणा आसोंक पुरो रायाचें पुस्तक अध्याय 5 वाक्य 17 वळी म्हणसर नामानाच्या जिवितांत जाल्ले ते अजाप नामानाच्या जिवितांत जाल्ले ते अजाप नामान अजाप रितीने म्हणले बरी तो गुण तो जालो नामान कोण जावन आसलो मोगाचो न्हू आर रायाचो सेनाधिपती जावन आसलो आनी तो कोडाच्या पिडेंत तो कश्टो नासलो कोडाच्या पिडेंत तो कश्टो नासलो तो जुदेव न्ही तरी तो अन्य मनीस तो जावन आसलो जायत्या वैजांच्या फाटल्यान तो गेलो आनी पूण पिडाशिडा गुण जावंक ना कोण कितेंच फायद्याक पडोना मोगाचो न्हू नामानाक बायलेक एक साकर नासली आनी त्या साकरनेक देवा थंय उरतो विश्वास आसलो देवाक कितें आसा जाल्यार कितेंच ना म्हणून तिका पातयेनी आसली आनी ती कितें म्हणटा नामानाच्या बायले कडेन समारियांत एक प्रवादी आसा त्या प्रवादी देवाचो मनीस जावन आसा देवाचो मनीस तो जावन आसा तो देवाचो मनीस जायती अजापां करना आसा समारियांत वसा त्या प्रवाद्याक तुमी मेळा आनी कितें करता नामानाची बायल येवन आपल्या घोवाक सांगता नामानाक सांगता समारियांत एक प्रवादी आसा एलिया प्रवादी तुमी वसा आनी खंडी जावन तुजी खोडाची पिडा गुण जातली त्या प्रवाद्यान सांगले प्रमाणे तुमी खरा म्हणून नामानाची बायल नामानाक सांगता आनी आमी पळयता एलियान जायतीं अजापां केलीं जायतीं अजापां ताच्या मुखांतर जालीं आनी त्या देखून नामानाची बायल नामानाक सांग वच ताका मेळ आनी कितें करता नामान राय तो समारियाचो जाल्ल्यान इस्रायलाक येवंक त्या इस्रायल रायाची पर्वणी घेवची आसली तो पर्वणींत घेता ताच्या आज्ञा प्रमाणे गोडे सावरां बसोवन ताच्या सेवकांक घेवन तो एलियाच्या
घरा सशीन तो येता घरा भितर घरा सशीन तो येता 10 रुपयाची नाणी घेवन तो खंयसर येता एलियाची भेट करूंक येता आनी एलिया घराच्या दारा देगेरस तो रावता आनी एलिशा घराच्या दारा देगेन आसतना नामान कितें करता ताका मेळोंक येना नामान कितें करता ताच्या सेवकाक धाडटा आनी एलिशा सांगता इतलेंच वस आनी जॉर्दान न्हंयत 7 फावटी ना आनी तो नितळ जातलो पूण नामानाक राग आयलो कित्याक म्हळ्यार एलिशा ताची भेट करूंक येवंक ना एलिशा भेट करूंक येवना आनी दुसरें जावन एलिशा ताका बरें करूंक येतलो तो भायर येतलो म्हणून ताका बाबार्थ आसलो पूण एलिया येवंकूच ना तो रागान तो बरलो आनी फाटी येता म्हणून भायर सरलो पूण ताच्या सेवकान सांगलें एलियाच्या आदेशा प्रमाणे तूं कर खंडीत जावन तुज्या जिवितांत अजापां जातलीं तुजी पिडा शिडा गूण जातली आनी कितें करता सेवाक परत येवटी ताचे कडेन विनंती करता प्रावद्यान सांगले बरोबर खर खंडीत जावन तूं बरो तूं जातलोय आनी हो नामान कितें करता त्या सेवकान सांगले प्रमाणे यॉर्दान न्हंयक तडीर वेता आपलें आंग वस्तूर तो काडटा आनी यॉर्दान न्हंयक तो देंवता 3 फावटी 4 फावटी तो बुडता आनी उठता 6 फावटी तो उठता आनी बुडता कितेंच जायना आनी देवाचेर तो विश्वास दवरता देवाक तो बोबाट तो मारता देवा म्हजेर तूं दया दाखय देवा म्हजे वयर काकूळ तूं दाखय देवा म्हजे वयर दया तूं दाखय म्हणटा आनी 7वे फावटी तो बुडता आनी उडता आसतना ताची कोडाची पिडा मायाक जाता आनी तो व्हडल्या थाळ्यान म्हणटा इस्रायल असो खरो देव वस्तू देव जावन आसा वस्तू देव वर्तो देव जावन आसा महोन्नतीचो देव जावन आसा पदवेदार देव जावन आसा आनी असल्या देवा शिवाय ह्या संवसारांत कोणूच ना ह्या देवाक हांव आराधन करूंक फावो म्हणटा आनी ताचें आराधन तो करता मुघल बाबनो आनी बहिणीनो हांवें कित्याक हें सांगलें हें घडीत कित्याक हें सांगलें मोगचन अपुर्बायचें घडीत जावन आसा जर तर तुमी ह्या देवाचेर तुमी विश्वास तुमी दवरतात तर ह्या देवाचेर तुमी विश्वास धरतात तर तुमची पिडा शिडांनी खंत बेजाराय तो पयस करतलो तुमी पयस करतलो बरेपण जातलें बरेपण तुमच्या जिवितांत जातलें त्या देखून बावर्थ तुमी दवरा बावर्थ गरजेचो जावन आसा देवाचें देणें बुरवशान जेजूचे वयर तुमी तुमचे दोळे तुमी खंचया आनी आमी एक घडीभर मौनपणी आमी मागया आनी ताची आमी स्तुती करया ताका आमी अर्घ पाठोवया आमच्या जिवितांत जायतीं अजापां ताणें केल्यांत जायतीं असर्यां ताणें केल्यांत त्या देखून देवान केल्ल्या बरेपणाक देवान केल्ल्या उपकारां पसत आमी अर्घां पाठोवया आमी उबे रावया आनी एका गिता द्वारे आमी सर्वेस्पराक आमी हसया कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराक अर्घां दिवया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोक्ष स्नाक बळटा सर्वेस्पराच्या महान कृत्यांचें कोण वर्णन करीत ताची कीर्ती प्रगट करूंक कोण सकत
आम्ही व्हडल्या थाळ्यान म्हणया सर्वेस्पराक अर्गां देवया कित्याक तो बरो तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा बरें बायपाट करी जे सर्वेस्पराक अर्गां देवया कित्याक तो बरो तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा सर्वेस्पराक अर्गां देवया कित्याक तो बरो तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा व्हडल्या ताळ्यान म्हणया सर्वेस्पराक अर्गां देवया कित्याक तो बरो तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा पांचसंको 86 पेज नंबर 86 संतोष पावा उल्लास पावा सरकार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्लास पावा सरकार तावून संदेश आयला देव तुझो मोकळता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोकळता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा उल्लास पावा सर्गातावून संदेश आयला संतोष पावा उल्लास पावा सर्गातावून संदेश आयला निस्कोळी तू मोची मोगाची शेळी हांव तुजो निस्कोळी तू मोची मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला तुका खुशाल जाला संतोष पावा उल्लास पावा सरकार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्लास पावा सरकार तावून संदेश आयला देव तुझो मोकळता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोकळता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा उल्लास पावा सरकार तावून संदेश आयला सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तुजो मोकळता सगळी आसा आपोवन करता हांव तुजो मोकळता सगळी आसा आपोवन करता संतोष पावा उल्लास पावा सर्गातावून संदेश आया संतोष पावा उल्लास पावा सर्गातावून संदेश आया देव तुझो मोकळता
सोडवून दिता देव तुझो मोगता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात आवो संदेश गया संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात पावा संदेश आयला संतोष पावजे तर उल्हास पावजे तर सर्गात आवून संदेश मेळजे तर पवित्र आत्म्याची कृपा गरजेची जावन आसा पेंटेकोस्टा दिसा शिस तरतरून बियान म्हणले बरें ते एका कुडांत ते आसले आणि मोरी माय तांचे संगत आसली आणि मोरी मायेन तांकां धैर्य दिलें तांकां सकत दिली तांकां बुजवून दिली आमी मागया आणि मागता आसतना पवित्र आत्मो तांचेर देवून आयलो पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपार देवून आयलो आणि तांचे तें आसलें बेपयस जालें मोगाच्यान अजाप म्हणून सांगीत सगळ्या गांवांनी वचून देवाचें उतर तांणी प्रगट केलें जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन ते जियेले पवित्र आत्म्याचें अभिषेक अति गरजेचें जावन आसा पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवं दी म्हणून आमी मागया स्वतसो पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवं दी म्हणून आमी मागया पवित्र आत्मो आमकां सकत दिवं दी म्हणून आमी मागया तसो मोगाचो अणभव भोगूंक आमकां शिकोवन दी म्हणून आमी मागया संतीच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया खऱ्या वाटेन चलोवंक जेजूच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया आमकां नव्या जिवन भरून दी म्हणून आमी मागया बरोवशेची यात्रिका जावन मोगाची हातेरां जावन जियोंक आमकां सकत दिवं दी म्हणून आमी मागया पवित्र आत्म्या आमचेर देवून तूं ये या घडये या पवित्र वेळार या तुज्या या वेळार पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवं दी म्हणून आमी मागया आमचे दोळे आमी दांखया आमचे हात आमी हृदयार आमी दवरया पवित्र आत्म्याचें गीत गायत आसतना पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवं दी आनी आमचे मागणे जावं दे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या नव्या जीवन तूं बरो तुज्या सुभागपण आशिर्वादांनी तूं आमकां तूं बरो बऱ्या शेगुणांनी वाडोवंक तूं आमकां तूं शिकय आमच्या जिवितांत असर्यां जावं दीत आमच्या जिवितांत अजपा जावं दीत तुका साक्ष जावन जियोंक आमकां सकत मेळोवन दी म्हणून गिता द्वारे आमी मागया पावना मारे प्रिय पावना मारे इली तुबारा बेगवारा मध्यदे इली तुबारा बेगवारा मध्यदे सीनाय बेटदली इळिदु बंदरे पवित्र आत्म्या आमचे देवून सीनाय बेटदली कशें सिनाय पर्वतार देवून आयलो की आमचे वयर देवून ये सुमिया तीरी सबारा हृदयदली आत्मदाह तीरी सबारा हृदयदली पावना मारे प्रिय पावना मारे दोबारा बेगबारा न मध्यदली
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪ್ರಿಯ ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಖದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. Alleluia, 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 आमी आमची बसका घेवची. मोगचनो देवान हो संसार रोसलो, फुलां फळांनी ताणें नेटयलो, सूर्य सुंदर तारांनी हो अलंकृत केलो आनी आपल्या सारकेच स्वरुपाचो जावन ताणें आमकां रचलें. सारकेच स्वरुपाचो जावन ताणें आमकां रचलें अजापस. आनी आमकां ताणें बुद्धी प्रकाशान ताणें वाडयला आनी आजुनी म्हणसर ताणें आमकां सकत दिल्या. आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताणें आमकां विंचला. आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताणें आमकां जिवीत दिला. आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताणें आमकां रूप ताणें दिला. बरी आवय बापाय आमकां फावो केल्यांत. बरें वातावरण ताणें आमकां फावो केला. बरो गांव ताणें आमकां फावो केला. बरें कुटुंब ताणें आमकां फावो केला. सैरी धैरी कुटुंबादार आमकां फावो केला. बरें घर, बरें कुटुंब आमकां फावो केला. बरी पिरगस आमकां फावो केल्या. बरें यासाक आमकां फावो केल्यात. धार्मीक भयणी आमकां फावो केल्यात आनी आमची मोगाची मनशां आमकां फावो केल्यात. आमकां बरेंपण ताणें दिलां. बरेंपण मस्त बरेंपण दिलां तें आमी नियाळूंक जाय. मोगचनो देवान कितें रचलें सकट ताका बरें दिसलें. देवान रचता आसतना आखरे कितें सांगलें सकट बरें दिसलें. सकट बरें दिसलें. मोगचनो एक घडीभर आमचे दोळे आमी दाखया. मौनपणी आमी नियाळ करया. आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण जालां, कितें आमच्या जिवितांत अजापां जाल्यांत, आमच्या जिवितांत कितें असर्यां जाल्यांत. सा लॉरेन्सच्या विनंतीन आमच्या जिवितांत कितें अजापां जाल्यांत म्हणून आमी एक घडीभर आमी नियाळ करया.
आणि आम्ही गीताद्वारे गाऊया गीत पाणसंको 131 ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ. ಪಾಣ್ಸಂಕು 131 ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ. ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ 232 ಪಾಣ್ಸಂಕು 131. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ದೇವ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನದೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನದೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ಎಲ್ಲ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವ, ಅನುದಿದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವ. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ, ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸತು ದೇವಾ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸತು ದೇವಾ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ದೇವಾ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ.
तन मनवा अर्पिಸುವೆ देवा स्वीकरिಸಿ ನೀ ಹರಸು देवा सुम्या जेजू हो दीस तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिताव तुज्या आशिर्वादाक आमी तयार करता आसतना तुजें बेसांव आमी घेवंक स्विकार करूंक आमी तयार करता आसतना आमकां तुज्या सक्तीन तूं आमकां तूं बरो आमकां तूं पवित्र कर आमकां नितळ कर तुजी आमी स्तुती आमी केली तुका अर्गां आमी पाठयलें तुका होगळाप आमी दिलें पवित्र सक्तीन तुवें आमकां भरलें तुज्या रक्तान तुवें आमकां स्पर्श तुवें केलें आमची पातकां तुवें धुवन तुवें काडली आमचे वयर तुवें काकूळ तुवें दाखयली आमचे वयर तुवें दया तुवें दाखयली सुम्या जेजू आमचो भावार्थ सडय आमच्या जिवितांत अजापां जावं दीत आमच्या जिवितांत असर्यां जावं दीत आमचे कुटुंब तूं पवित्र कर सुम्या आमचो वावर तूं आशिर्वादांनी तूं बर आनी तशेंच आमकां तूं राख आमकां तूं सांबाळ तुज्या बेसाबांनी तूं बरो म्हणून आमी मागया आनी पवित्र सक्रामेंताचे बेसांव घेवंक आमी आमकांच आयती करया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तां नामान करुया विलात्या रूपा Eskutnisnya bawartace poltenya sesebapa kesesputa ulasani stutisa podvi mahima susna Stare Persita Tutta Doda C'è Spirita Samansan Amen. विधी भोवती आमी आयल्याव बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती अर्बे घालत्या काळजा मोना बेटो अर्गा बलिदान दिसो आयसो तुवें सांगता मेलो संतोची महात्कार्या उबारिका सर्गादीन सोलोणे तुझ्या मित्रे नातेल्या मोग तुझ्या पेटी कोणती आम्ही आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती अर्बे करता कर्जा पोना बेटो करता बलिदान
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाळ भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा भगवंत बाजील व्हरतो आणि तशेंच ग्रेगोरी नासियान जसो चे स्मरण आमी करता. ते सोम्याक साक जावन जियेले आणि तशेंच प्रावादी जावन ते जियेले. आयची देवस्तुती आमकां सोम्याक साक्ष दिवंक, प्रावादपणाची मिसांव जारी करूंक आमकां उलो दिता. आयच्या वाचपांत आमी आयकत आहो, फारिसीव आणि तशेंच शास्त्री जेजूक स्नानीक जुवांक येवन विचारतात, कोण तुमी? आणि त्या वेळार तो म्हणटा, हांव जावन आसा एक प्रावादी, सोम्याचो ताळो आणि सोम्याक साक्ष दिवचो एक प्रावादी जावन आसा. आमी स्नानीक जुवां बरी प्रावादी जावन जियोंक आमी पाटी सरल्या तर देवा कडचे बक्षांनी आमी मागया आणि पावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी आणि तुमकां भावा भयणीनो, मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां समका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka, Sumia kakutka. Segi ani shantika ishtan sonsari Sespora Deva Segi Charaya Sarvadveda Deva Ava Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Dinvasta Chaturvai Bhavapaso Amituka Mukanta Sumiyam Jesus Krista Bapa Chaikras Puta Sumiyam Deva Deva Chishvye Tu Samsaraje Bapacha ujwa gostan amche magri mayonke Gita povitnya sagati Deva bapachi mahime Jesus Krista Get close to movie Get close to Ishwar, get close to Parameshwar. Amen, Amen, Amen. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा बाजील आणि ग्रेगोर या भाग्यवंताचे देखीन आणि शिकवणे तुझी पवित्र सभा तुवें उजवाडायली काल ती जावन तुझे सत शिको आणि प्रितीमोगाच्या जिणेंत ते विश्वासीपणान सांबाळो दयाळपणी आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे स्वयं पवित्रत्वेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमीन. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतले वाचप मोगाच्या न्हू फटकिरो म्हळ्यार कोण जेजू क्रिस्त म्हूण वळखानातलो फटकिरो तोच तो क्रिस्ता विरोधी बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो पुताक इन्कार करतलो बापाकय इन्कार करता पुताक वळखून घेतलेल्याक बापय मेळटा जे कितें सुरवेर तुमी आयकलां तें तुमचे सवेन सांबाळून व्हरा सुरवेर तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतल्यात ताणें आमकां बसयलां तें हेंस सस्नीक जिवीत तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवें आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना ताची मागणीच तुमकां सर्व संगती विशयान शिकयता ती मागणी करी ती फटकिरी न्हय तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे क्रिस्त सवें जियेया ल्हान भुरग्यांनो आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन भंय सरच्या बदलाक पातयेणेन ताका लागीं सरतल्या देवाचें उतर हें देवाचें उपकार आमच्या देवाची चढवण देखली पृथ्वीच्या शिखरांचीक आमच्या देवाची चढवण देखली सर्वेस्पराक एक नवीं गीत गाया कित्याक ताणें केल्या विचित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जंय ताणें आपणायला पृथ्वीच्या शिखरांचीक आमच्या देवाची चढवण देखली सर्वेस्परान आपली चढवण कडीत केल्या जनगांवजीर आपली नितणे उगडल्या इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मगास ताणें उगडास काडला पृथ्वीच्या शिखरांचीक आमच्या देवाची चढवण देखली प्रीत मेर्शेकांचे असलेल्या लोकांक आमच्या देवाची चढवण देखल्या सर्व निवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा उल्हासान गितां गावन ताका पृथ्वीच्या शिखरांचीक आमच्या देवाची चढवण देखली पृथ्वीच्या शिखरांचीक आमच्या देवाची चढवण देखली उभी राहूया.
साबार्थरांनी प्रभाद्या मुखांतर देव आमच्या परजे लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मरिफा तो आमची लागीं उलयलो. सर्वस्व तुमचे सोफे आसूं तुमचे सभे आसो. सुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्त. महिमा तुका येसुम्या. कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेफांनी जेरुसलेमांतावन ह्या जाकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुवावन दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें केदीन लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. तांणी परत्यान विचारलें तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली हांव न्हय. ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय? जुवावन तांकां इजाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोमयाची वाट नीट करा म्हूण आरान्यांत बोव मारतलोसो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फारिजेवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुवांक कशें सवाल केलें. तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुवावन तांकां जाप दिली हांव स्नान दितां उदकान. पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता. तरी पूण ताच्या वाणाचे काठ सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतानियांत योर्दानाचे पेले तडीर जुवावन स्नान दिवन आशिल्ले कडेन घडलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त ते मोकाळ भावा भयणीनो, ऑस्कर रोमेरोची मुवी तुमी पळयलां जावंक बरो. कितें त्या मुवींत घडलां तें हांव तुमचे मुखार दवरूंक खुशी भरतां. 1960 इस्वीतावन 1980 इस्वी म्हणसर एल साल्वादोरांत म्हणल्या देशांत भिरांकुळ घडीतां घडलीं. थंयसर धार्मीक शोशण, सामाजीक शोशण आनी जायत्या क्रिस्तवांक दोगदोनी भोगूंक मेळ्ळे. सुमार 88 याजकांक गडीपार केलें. 1998 इगोच्यो देसवाट केल्यो. जायत्या क्रिस्तवांक जिवंत उलपायलें आनी अशें जायते क्रिस्तांव भाव भयणी निराशीत जाल्लीं. बावर्त पसत भुंयबाट सांडून बियान तरतरून रानांत आसरो घेतलो. जायत्या धार्मीक मुखेल्यांक गडीपार केलें. अशें धार्मीक आनी तशेंच सामाजीक शोशण जावन आसलें. ह्या कराळ परिस्थितींत, ह्या संदिग्ध परिस्थितींत ऑस्कर रोमेरो आपले प्रवादपणाचे मिसाव जारी करता. पयल्या सुवातेर वार्तापत्रिकेनी रेडियोंत आपलो ताळो तो हेरांक आयकशें तो करता. दुसरें जावन जैलांत त्या क्रिस्तांव लोकांचे आठाविटे पळोवन, कश्ट पळोवन तो दुखेस्त तो जाता. बेजारायन तो पावता
आनी ह्या वेळार ऑस्कर रोमेरो एक गोरसोंचो थाळो जावंक पावता. आपल्या प्रावादपणाचे मेसाव तो जारी तो करता आनी एक प्रावादी जावन देवाचें उतर परगट करता आसतना कितें करतात? सैनीक येवन ताका बंदेंत घालतात. सुमार 2 वर्सां म्हणसर जायते कश्ट आठाविटे सोसून आपल्या लोकां पासतूच क्रिस्तांव लोकां पासतूच तो जीव तो समर्पण दिता आनी 2 वर्सां उपरांत ताका बंदेतावन सुटका मेळटा. 1980 इसवेंत फेब्रुवारीच्या 6 तारीखेर सर क्रिस्तांवाक एकठांय करन बंदेंत आसल्या तांकां सुटका लाभली आनी त्या क्रिस्तांवाक एकठांय करन एका उक्त्या मैदानार तो मिसाचें बलिदान भेटयता आनी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना भोव अपूर्वैसो प्रसंग तो दिता. जेजूस क्रिस्त जावन आसा जिवीत, जेजूस क्रिस्त जावन आसा पुन्हा जिवनपण, आमी ताचे वयर विश्वास दवरया म्हणून तो सांगता. आनी उपरांत मिसाचें बलिदान भेटोवंक तो मुंदर सिता आनी महास्तुती म्हणजे उंडो आनी तशेंच वायन वयर उखलीत आसतना महास्तुती गायन करता आसतना एका सैनिका थावन गुळयांचो शिवर ताच्या तकलेक येवन आपटता आनी थंयसर तो पडटा आनी रगत वळटा आनी त्या वेळार तो बोबाट मारता. इतलेंच सोम्या तांकां तांची पातकां तूं बक्षी, तांची पातकां तूं बक्षी, तांकां तूं बक्षी आनी एक प्रावादी जावन तो तांकां दाखयता. एक सोम्याक साक्ष जावन आपलें जिवीत तो समर्पण दिता. तुमी जाणा आसूंक पुरो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, 2008 इसवेंत ओरिसाच्या खंडामलांत जाल्लीं गडितां भिरांकूळ गडितां क्रिस्तांवाचे वयर जाल्ले ते हल्ले तुमी जाणा आसूंक पुरो. अंटोनी अकबर म्हणलो कवी शायनींग फेथ इन खंडामल म्हणल्या एका भोव अपूर्वैन बुकांत क्रिस्तांचे वयर जाल्ले ते हल्ले भोव अपूर्वैन उल्लेख करता. 98 क्रिस्तांव भाव भयणीक जिवेशी मारले. एका यासाकाक नग्न कर्ण पुरुषावर येलें आनी जिवंत उलपायलें. एका सिस्टराक 16 पोटी ते सुर्यांनी तोपून जिवेशी मारलें. सबार इगोच्यो देसवाड केल्यो, त्या देवळा भितर आसल्यो त्यो मुर्त्यो तांणी नाश केल्यो. एका कॉन्स्टेबलाक पुरुषावर वन जिवंत उलपायलें. सुमार 50,000 क्रिस्तांव भाव भयणी आपलो भावार्थ उरचे पसत, आपलो भावार्थ जिवंत उरचे पसत रानाक ती धांवाधांवी ती गेली. थंयसर उदक नासतना कान नासतना मरण पावलें. आपल्या भावार्था पसतूच आपलो जीव तांणी समर्पण दिलो आनी उपरांत 30 दिसां उपरांत भारत देशाचो सरकार त्या क्रिस्तांव भाव भयणीक आसरो दिता आनी 3 म्हयने म्हणसर थंयसर मीस नातले त्या आश्रयांत तांकां. आनी उपरांत डिसेंबराच्या 25 तारीखेर एक यासाक थंयसर मिसाचें बलिदान भेटोवंक येता आनी मिसाचें बलिदान भेटयता. मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तांच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळटात आनी मीस जाल्या उपरांत थंयचो लोक तो क्रिस्तांव भाव भयणी येवन अशें म्हणटा, आमकां सुमार 3 म्हयने मिसांत बलिदान मिसांत पात घेवंक आमकां अवकाश मेळोंक ना. मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां अवकाश मेळोंक ना. आज आमकां क्रिस्मसाचें मीस भेटोवंक आमकां अवकाश लाभला. आज जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत आयला
आनी आमचो भावार्थ आज जिवो जाला म्हणून तांणी सांगलें. मोगाचेनो ही क्रिस्तांव भाव भयणी हेरांक प्रवादी जावन जी जियेलीं, सोम्याक साक्ष जावन तीं जियेलीं. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, प्रवादी म्हळ्यार कोण? प्रवादी म्हळ्यार देवाचो सेवक म्हणून अर्थ, देवान वेंचून काडलेलो व्यक्ती म्हणून अर्थ, देवान मागलेलो म्हणून अर्थ, देवाची विचित्रां कामां करचो एक व्यक्ती जावन आसा. वन हू अनाउंसेस द गुड न्यूज and denounces the bad deeds. One who announces the good news and denounces the bad deeds. बऱ्यो करण्यो प्रगट करचो आनी पाड संगत्यो खंडन करचो व्यक्ती जावन आसा. प्रवादी देवाची सुवार्ता प्रगट करचो व्यक्ती जावन आसा. प्रवादी म्हळ्यार देवाच्या उपादेशा प्रमाणे चलचो एक व्यक्ती जावन आसा. देवाच्या मोगांत वाटचो एक व्यक्ती जावन आसा. परमनंत देवाच्या सावळेंत जियोंचो व्यक्ती जावन आसा. देवान विंचून काडलेलो व्यक्ती जावन आसा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमी आयकलें स्नानीक जुवावा विशीं. स्नानीक जुवावो एक प्रवादी जावन आसलो. सोम्याक साक्ष जावन तो जियेलो. आपले प्रवादपणाचे मिसावो ताणें जारी ताणें तें केलें. सोम्याचो ताळो जावंक तो पावलो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जुवाव म्हळ्यार देवाची कृपा म्हणून अर्थ. सर्वेस्पराची कृपा ताचेर आसली, सर्वेस्पराचो हात ताचेर आसलो, मेसियाची वाट तयार करून आसलो. जुवाव प्रवादपणाची लक्षणां, थोडी लक्षणां आमी पळोवया संक्षिप्त रितीन. पयले सुवातेर स्नानीक जुवाव एक प्राजितचो प्रवादी. तुमी जाणा आसोंक पुरो मोगाचेनो, स्नानीक जुवाव खंयसर जियेलो? अरण्यान तो जियेलो, मरुभुमींत तो जियेलो, मागण्यांत आपलो वेळ ताणें करसिलो. सुमार 30 वर्सां म्हणसर प्राजितांत तो जियेलो. जुवाव सोम्याची वाट तयार करनासलो आनी थंयसर आसलेल्या लोकांक देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें. पातकी जिणी बदला, सर्गीचें राज लागीं पावलां. देव तुमची पातकां बक्षितलो जर तर तुमी जॉर्दान न्हंयत तुमी स्थान घेतल्यात म्हणून उक्त्यान म्हणलें बरी देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें. हेंच आमी आयकता आयच्या वांजेलांत. अख्ख्या जुदेय प्रांताच्या संदिमुल्या थावन जेरुसलेमा थावन लोक ताचे सरशी हारी हारेनी आयलो आनी पवित्र स्थान जुवांवतान तांणी घेतलो. आनी जुवांवचें वस्तूर जावन आसले, करया लोवाचें वस्तूर तो न्हेसतलो, पेंगट्याक सामड्याचो फाटो तो बांदतलो आनी ताचें खाण जावन आसलें सिंपल खाण, देंपे आनी तशेंच रानमो ताचें खाण जावन आसलें. आनी अशें तो प्राजिताच्या स्पिरितान जियेलो. हें स्नानीक जुवांचें प्रवादपणाचें पयलें लक्षण, प्राजिताचो प्रवादी. दुसरें जावन स्नानीक जुवाव एक मेस्सियाचो प्रवादी जावन आसा. एक प्रवादी जावन सोम्याची वाट ताणें तयार ताणें केली. सोम्याच्या येण्याक अत्रे गुण रावोंक बोगसणे जोडोंक ताणें उलो ताणें दिलो. इजाया प्रवादीन सांगले प्रमाणे 700 वर्सां पयलें तें प्रवादान केल्लें तें जेजू क्रिस्त ती पूर्ण जालें. स्नानीक जुवाव अरण्यांत अशें बोबाट मारता. अरण्यांत एक थाळो बोबाट मारता. सोम्याचो रस्तो नीट करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. हर एक पालकें भरतेलें, दोंगर वा पर्वत तोखसून हाडतेले, वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी खरकट्यो वाटो सफाय जातल्यो आनी सगळे मनशा कुळाक देवाचें थारान देखतलें. अशें मेस्सियाची
वाट तयार करूंक लागलो. त्या देखून मगचनो स्नानीक सुवावो एक मेस्सियाचो प्रवादी. तिसरें जावन जुवावो एक कलतेपणाचो प्रवादी. कलतेपण जावन आसा एक वर्तें शिगुनो. जुवावनो आपणाचे कलतेपण ताणें दाखयलें. सुमयातय ताणें कलतेपण दाखयलें. तो म्हणटा हांव उदकान स्नान दिता. तो उज्यान आनी पवित्रत्म्यान स्नान दितलो. म्हज्या फाटल्यान येवचो आसा तो बलिश्ट जावन आसा, तो श्रेश्ठ जावन आसा. ताच्या वाणाचो बांद काडूंक हांव योग्य न्ही, हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्रत्म्यान स्नान दितलो आनी हांव उदकां स्नान दितलो. तो वर्तो जातलो आनी हांव खालतो जातलो. पळया देवाची शेळी म्हणून थंयसर आशिल्ल्या लोकांक आपल्या बोटांनी ताणें दाखयलें. मोगाचनो स्नानीक सुवावो एक कलतेपणाचो प्रवादी जावन आसा. सुमयातय आपलें कलतेपण तो उसारता, आपलें कलतेपण तो उसारता. आमी पळयतावो जेजू क्रिस्त थंयसर पवित्र स्नान घेवंक येता आसतना, पवित्र स्नान घेवंक येता आसतना जुवांव अशें म्हणटा, हांवें तुजे लागचें स्नान घेवचें आसता, तूं म्हजे लागीं स्नान घेताय न्ही, घेताय म्हणून ताणें म्हळें. पूण जेजून ताका जाप दिली, कितें घडोवंक आसा तें देवाच्या कुशे प्रमाणे जावं. आनी जुवावो आपलें कलतेपण तो दाखयता. तो कबूलतो जालो ताच्या उतराक आनी आपलें कलतेपण तो दाखयता. आनी आखरेचें जावन स्नानीक जुवावो एक सत नितीचो न्यायचो प्रवादी जावन आसा. जुवावन सत दाखोवन दिलें. सता पसत आपलो जीव ताणें समर्पण दिलो. हेरोद रायाक सत ताणें दाखोवन दिलें. आपल्या भावाच्या बायले कडेन संबंध असो सोमाणे म्हणून ताणें सत ताणें दाखोवन दिलें. आनी त्या देखून ताका बंदेंत व्हरून ताणें घालें. तें सत ताका जिरोवंक जालें ना हेरोद रायाक. आनी ताका जिवेशी मारूंक तो सोदतालो हेरोद राय. आनी तो प्रवादी म्हणून तो भियेतलो. आनी एक संदर्भ आयलो. हेरोदेच्या जल्माच्या दिसा हेरोदेसची धूव सैऱ्या मुखार डान्स करूंक लागले, नृत्य करूंक लागले आनी बुलोवंक लागले. आनी त्या वेळार हेरोद राय हें पळोवन तो अजा पावलो. आनी कितें तुका जाय तें सकट हांव दिता म्हणून म्हणटा आसतना कितें करता, हेरोदेसीची धूव हेरोदे आवय कशी ती वेता आनी विचारता, हांवें कितें विचारीचें, जुवांचो शीस म्हाका जाय. आनी ती वेता आनी सांगता, म्हाका जुवांचो शीस जाय. शीस म्हळ्यार तकली मगचनो. आनी तो शर्मेलो, भियेलो. हेरोद राय कितें करचें म्हणून ताका कळ्ळें ना, कितें करचें म्हणून ताका कळ्ळें ना. आपूण शेमफूल जाता म्हणून, हेरा मुखार शेमफूल जाता म्हणून कितें करता, आपल्या सेवकांक तो परवण दिता, आदेश दिता, वसा एका तमकांत जुवांचो शीस कापून हाडा. आनी त्या सेवक गेले आनी एका तमकांत जुवांचो शीस कापून हाडून हेरोदेसाच्या धुवेक दिलो. स्वता पसत आपलो जीवच समर्पण दिलो. एक प्रवादी जावन आपलो जीवच समर्पण दिलो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमी आयकताव स्नान दातार जुवावो जेजूक साक्ष दिता. सुमयाचो थाळो जावंक तो पावता, एक प्रवादी जावंक तो पावता. आमी प्रवादी जायचे तर आमी कितें करूंक जाय मोगाचनो. पयल्या सुवातेर एक प्रवादी जावन जियेचे तर आमी देवाचो थाळो आमी आयकूंक जाय, भावार्थान आमी जियोंक जाय, मागणें आमच्या जिवितांत आमी करूंक जाय, मागणेचें जिवीत आमी जियोंक जाय. देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. देवाचें उतर उक्त्यान म्हणलें बरें हेरांक आमी प्रगट करूंक जाय. बरवस असो दिवो आमी जावंक जाय.
बऱ्यो कोरण्यो आमी आदारूंक जाय पातकी जिणी बदलून बरें आमी आदारूंक जाय सता नितीन आमी जिवंक जाय सुबाबिंगपणाची जिणी आमी जिवंक जाय हेरांक सागसावन आमी जिवंक जाय शिगुणाची जिणी आमी जिवंक जाय आनी अशें जियेल्यार मात्र खंडी जावन एक प्रावादी जावन आमी जियेत मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजूच्या प्रावादपणाच्या मिसावांत भागीदार जावंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. Undowain tuka gain tungge pani kamchi tukati manoti Undowain tuka tungge kani kamchi tukati manmoni betai ta bapa undowain tuka dain tungge kani kamchi tukati manmoni Lesu tuje muka hata sarva samchi tuka opundita tuji kushi karna bedai Dain tungge kani kamchi tukati manwonji मुझ्या भाव बहिणीनं मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मांडत असले सामून मागात हे तुमच्या हातात बलिदान आणि महिने आमच्या नक्की पवित्रच्या आदावा सर्वस्पर्ध मानून घे. प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनीत ओंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जीवाची या संसारा पर्वा करीनासतना रक्त साक्षीच्या मरणावर मोहिमेवन जालो आणि पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. या समानान आमी संसाराचे सोडवणे पसत आमचे जिवीत आता तुका भेटोवन दिता. जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासूया. आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावर वे. आम्ही तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लॉरेन्स तुझ्या रक्त साक्षीन जेजूच्या पावलांनी चलोन आणि आपले रगत वारून तुझी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या
आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमचे सुम्य वरवीं तुजें बळ संपून कायन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povi Berbaranzo serves porto Sedami sosa Pola tuja pai bapa Sedami sosa Pola tuja pai bapa Us segitu ka jai 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 us segitu ka jai 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 Servis poraci nami Etata ka jai jai Servis poraci nami Etata ka jai jai Us segitu ka jai 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 us segitu ka jai 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरोवंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पवची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांची बक्षणी मेळच्या तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगोट परगटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन बोणावर वितोबे आमकां सोडयलाय सुमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवण कर जय जय जय. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उदास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत समेस्त सेवंतेल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा चरार्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवस्त धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता भगवान लॉरेन्स आनी सर काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवे, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू पवित्रत्मेच्या एकपणा, सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदनने वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे आम्ही भक्तीपणे म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाम पवित्र जाव, तुझे राज समखाय येव, तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वीस परासर वायटांतली आमकां निवार. दये करून जिवितां सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे बागन आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोश नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. माया मोग असो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत देवाचे शेळिये. संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत देवाचे शेळिये. संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. खुस सुमी जेजू क्रिस्त ताच्या प्रवातपणाच्या मिसावांत बगिदा जावंक आनी हेरांक साक्षांव जिवंक आमकां आपण दिल्लो. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितरूनशें म्हाका होना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर बसो हांव सोदून करप स्वास, तुजे लागीं आसा सोम्या, म्हाका जिवीत दिवचें पुत. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा,
सुहा सोधन करो मैपा दोस्तीश मोजो सोमिया मोजो उसवा Jesu moja deva Jesu moja raya Jesu moja jiva मोजा देवा मोजा सदा जीसु मोजा देवा जीसु मोजा राया जीसु मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सदा page number Bawa beli sanggata bergalita Upkar Jesu Bauta Ailai ata mojeta Haulasta Wai bakusu Haungata Tu moje jiwi Tu jiwa ko तुझे कई सुमिया आप सबको तुझ पहुँचे जीवित तो जीवन को तुझे कई सुमिया आप सबको बाबा बनी संगता बरगादिता उत्तर जीसु बाहुरता आइलायाता Haulasta Wai bakusu Haungata Tu samya bakwa Hauto panto Itu darai zaki panto Tu samya bakwa Hauto panto Itu darai zaki panto Bawa bani sanggata Bergamita Upta Jesu Bawuta Ailai ata ojeta Haulasta Wai bakusu Haungata Artuya जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावर भगवंत लॉरेन्सच्या काळजा बरें आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आणि आलुप्राद्यांक उगड आणि तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आणि अनित भोगतल्यांचे हक राखोवंक आमकां जागृत कर आणि ह्या हक्का पासून कश्ट मरोन लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे यात्रिकांनो भक्तिकांनो तुमकां नव्या वर्साचे शुभाशय पटयता बरवर्षाचें वर्स बावर्तान मानून घेतलें सामान्य जुबलेवाचें वर्स जेजू क्रिस्त जल्मोन ह्या वर्सा 2025 वर्सां जातात 2025 वर्सां जातात हे सामान्य जुबलेवाच्या ह्या वर्सा आमच्या पापा फ्रांसिसान रोमाचे बाजिलिकाचे दारवाटो उक्तावण करणं उगडणं त्या दारवाट्याक त्या भितर सरतात त्या सर यात्रिकांक विशेष तरेन इंडुलजन्सां बसयल्लीं जावन आसात आनी परच्या दिसा
29 तारीखेर भाग्यवंत कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा उडपी मंगळूर कारवार न्हय कर्नाटकाचे अतिवर्तें बाजिलिका सांत लॉरेन्साचें पवित्र तळ हांगासर आमी कॅथेड्रलाचे एक दार उक्तें करूंक आसा म्हणजे एक दार वाटो ताच्या उपरांत मेळचे बाजिलिकाचो दार वाटो उक्तो करूंक हांगासर आमी ह्या बाजिलिकाचो दार वाटो उक्तो करून भाग्यवंत कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा आमी हांगासर हें उक्तावण करून भाग्यवंत वरस बरवसेचें वरस सामान्य जुबलेवाचें वरस म्हणून परगट केलें देखून पापा फ्रांसिसान ह्या बाजिलिकांत कोण येता ताका इंडुलजन्स पाठयल्यान संपूर्ण इंडुलजन्स आनी पार्शियल इंडुलजन्स कोण ह्या दारवटांतल्यान भितर सरून दारवट्यांतल्या बागलाक उमो दिवन हांगासर येवन कोण 2 मिसांक एटेंड जाता 2 मिसांक एटेंड जावन कुमगार घेता ताच्या पयले कुमसार जाता ताच्या उपरांत मिसाक येवन कुमगार 2 पावटी घेवन या 1 पावटी घेवन 2 पावटी घेतिल्ल्यांक सगळ्यो दिसाचे इंडुलजन्स मेळटा नंतर जाल्यार कुमगार घेवन हांगासर उपरांत पापसाहेबाच्या त्या सांव पासत मागोवन विशेष इंडुलजन्सा खातीर तुमी मागी येता इंडुलजन्स म्हणजे आमी केल्ल्या पातकांची माफी बिलकुल न्हय जर आमी पातक करता कुमसार जायनासतना माफी मागता तें न्हय कुमसार जावन कुमसारांत बगसल्ल्या पातकाची शिक्षा पुलगोत्रींत जर तर मेळटा जाल्यार ह्या संवसारांत मेळटा जाल्यार संवसारांतच त्या पातकाची शिक्षा ह्या पुलगोत्रींत आसा जाल्यार आमी हांगासर इंडुलजन्स बेसांव ते विशेष भाग्यवंत वर्सा पाठयल्या बेसांवा मारिफात आमचे पाताक पुलगोत्रींत आसा जाल्यार इंडुलजन्सा मारिफात बगसाता देखून ह्या पवित्र तळाक भेट करून कुमसार जावन मिसाक एटेंड जावन मिसांत भाग घेवन कुमगार काण घेवन अपूर्वेचे कुमगार काण घेवन पापसाहेबाच्या त्या सांव पासून मागोवन पातकाची माफी मागोवन शिक्षा आसल्यार बगसल्ल्या पातकाची शिक्षा आसा जाल्यार पुलगोत्रीन जावं हांगा संवसारांत जावं ते बगसता तें जावन आसा इंडुलजन्स देखून ह्या बाजिलिकांत विशेष विंचून काडिल्ल्या जाग्यार ह्या वर्सा कितले फावटी तुमी येतात तितले फावटी तुमकां इंडुलजन्स मेळचो अवकाश आसा देखून तुमच्या ह्या गामानाक देखून हांगासर कुमसारां खातीर आमी याजक लाभी आसतल्या आनी आमी थारायता केदळा विशेष हांगासर मिसां आसात कुमसारां आसात त्या दिसी तुमकां येवंक अवकाश आसा ही विशेष ही खबर तुमी हेरांक दिलसुंची आनी आध्यात्मीक तरान देवाचेर भरवोसो दवरून खंयच्याच वेळा आमी निराशी जायनासतना जायते कश्ट आसात संकश्ट आसात पिडा आसात ताचे वरते पातकाचें वो जें आसा हें सगळें नीव रावन एक सुडका जोडूंक विनंती केल्ल्या ह्या वर्सा भरवोसो आमी दवरया निराशी जायनासतना एक ती सर्गाचे राज सोडूंक कृपा मागया आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलेला मानादीक बाप रोशन डिसोजा कापुचीन पाद्राप गांवांत ते बद्यारचे प्रस्तुत श्रीलंकांत आपल्या कापुचीन मेळांत आपले मिसांव करनासात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ताच्या मिसांवान बरें मागता केन्नाय ताच्या युट्यूबार देवाच्या उतराची शिकोवण आनी ते आसा आज हांगासर आयिल्ल्या खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा तेसाची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं 2 तारीखेतावन 30 तारीखे पर्यंत आसता 20 आनी 6 तारीख आयताराचो दीस त्या दीस 8 मिसां हांगासर आसतलीं सकाळींचे 7:30 वरांचे मीस आमच्यो वार्षिक एवकरिस्तीक पुरशांव ह्या फिरगेजेचो आनी तशेंच भाव बांदवपणाचो दीस त्या दीस पुरशांव आसतलो आनी ताचे उपरांत 10:30 वरांचे मीस प्रधान याजक जावन आमचे उडपी धर्माध्यक्ष आदीक मानादीक दोतोर जेरल्ड आयजक लोबो भेटयतले ताचे उपरांत राती 8 वरांचे 11चे मीस जावन आसतलें त्या दिसाची मिसां प्रत्येक तरान भुरग्यां खातीर आमी मागता सर भुरग्यांनी ह्या आयताराच्या मिसाक धाडचे बरी तुमी येवचे बरी प्रयत्न करचे
सोमारा दीस केवल 3 मिसां आसतलीं. सोमारा दीस केवल 3 मिसां आसतलीं. येताय 3 मिसां पिडेस्तां खातीर आसतलीं. त्या दीस मात्र सोमारा 20 आनी 7 तारीखेर पिडेस्तांक येवंक अवकाश. मागीर 3 दीस मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा बिलकुल पिडेस्तांक हांगासर येवंक सोडनात. उतार प्रायच्यांक येवंक अवकाश जावचो ना. तुमी कितलेय विनंती केल्यार पुलीस सोडनात. दयेकन हे तुमच्या गमनाक घेवचें. मंगळारा सकाळीं 8 वरार मिसां सुरू जातात. 11 मीस मंगळारा दीस 20 आनी 8 तारीखेर मंगळारा 11 मीस 10 वरार आसतले. 10 वरां तावन 11:30 वरांचेर मीस जाल्ल्यांत 11:30 वरांचेर सांत लॉरेन्साची महात्मे. संत लॉरेन्सारा महात्मे म्हणलो 1.5 वरांचो यक्षगान बायलाटा हांगासर आसा. हे विशेष सांत लॉरेन्साच्या जिणे संबंधी 1.5 वरांचो यक्षगान बायलाटा राती 11:30 वरांचेर हांगासर केळोन दाखयतले. बुधवारा दीस सकाळीं 8 वरार मीस 11 मीस 10 वरार आसतले. ब्रेस्तारा निमाणो दीस 30 तारीख सकाळींचे मीस 8 वरार आनी सांजेचे मीस राती 8 वरार आसतले. मंगळारा बुधवारा राती 10 वरार हर एक 9 दिसां मिसां. ब्रेस्तारा मात राती 8 वरांचे 11 मीस आसतले. ह्या बाबती आमी नोवेन सुरवात करता. 12 तारीख येतावन नोवेन आराम जाता. त्या देखून हर एक दिसा 9:30 वरांचेर आराधन, 10 वरांचेर मीस, 11:30 वरां भितर तें जातलें. हांव चिंता 9:30 वरांक टायम बरो ना करतली ना. 9:30 वरार 9 वरार आराधन सुरू जाता. ताच्या उपरांत पिडेस्तां खातीर मीस आसतलें. 9 दिसांचे नोवेन हांगासर चलतलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पेस्ता संदर्भार गवळी बापाच्या मिसाक कोण हजर जावन पिरजेंत बसयता तांकां गवळी बापा जावन विशेष तरेची मानाची वात आसतली. रुपये 25,000 पिरजेंत आसतले. दुसरी पिरजेंत 6,000 रुपये. मुर्दोम 600 रुपये. ह्या पेस्ता मिसां 500 रुपये दिवन सांत लॉरेन्साच्या ह्या भक्तीच्या कार्याक तुमी दिवचे जावं. आर्गा मिसां, फेस्त मिसां पिरजेंतां आंगयल्ली आंगवण केल्ली ह्या दिवंक आसची तुमी ऑफिसांत दिवेत. ही जावन आसा कळवणी. दयेकन काडतील आसा ती वरां. त्या काडतिलांत सगळो विशय आसा. दयेकन ही काडतील पळोवन तुमी मिसाक येवच्याक हांगासर येवन देवाची विशेष कृपा जोडचे खातीर हांव विनंती करतां. ती वांच्या खातीर. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा विशेष रितीन मुर्दोम रावून पिजेंत रावून प्रायोजक रावल्ल्या आमच्या भक्तिकांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ह्यो वाती जे कितें आमी तांकां दिता त्यो चलत्यो जावन तांच्या घरांत उजवाड पंखय सुखर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आता नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान ह्याच्या लागीं मानवच्यो वात्यो स्विकार करच्यो. ज्या जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक नेथन मस्करेनस कुवैट. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां ग्रेसी मतायस कणजार, ब्लेस्टन अरान्ना मूडबेळे, आनंद डिसोजा एंड फैमिली मैंगलोर, जूलियट कुटिनो मुंबई, जोयाना कार्डोजा बेळवाई, नील फेर्नांडीस चर्च बी, नावनाका चर्च बी, जोसेफ कैस्टेलिनो एंड फैमिली लंडन, सचिन मस्करेनस बोळकुंजे, सौम्या सोनिया डिसोजा मैंगलोर, स्टीवन सिक्वेरा किन्निगोड़ी, प्रीमा मेंडोन्सा किन्निगोड़ी, मेरिल एंड जेविटा लोबो अजकर, जेसिंता मिनेजस मियार, क्लेमेंट
Clement Thavro, Reginald Francis Martis Pambur, Reginald Francis Martis Pambur. आयची पिरजेंत रोनाल्ड डायास बेलमन, रोनाल्ड डायास बेलमन. हेचे मुर्दोमो हेरोल रेश्मा डिसोजा कुंटलपाडी बी, हेरोल रेश्मा डिसोजा कुंटलपाडी बी, हेलेन डिसोजा कुंटलपाडी बी, हेलेन डिसोजा कुंटलपाडी बी. Augustine and Gladys Quadras Sastan, Augustine and Gladys Quadras Sastan. Denzil Lavina D'Souza Miar, Denzil Lavina D'Souza Miar. Benjamin Leo and Benedicta Desa Gundyadka, Benjamin Leo and Benedicta Desa Gundyadka. C.J. Thomas Bajagoli, C.J. Thomas Bajagoli. Rosbo Thomas Bajagoli, Rosbo Thomas Bajagoli. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. तुमच्या कामानाक नवऱ्याचे गीत आम्ही गाऊया. पेज नंबर 161. सौम्याची स्तुती करूया बुकान. Santa Bukta Bukta Kiti Volta Bina Ikut Mogar Bukta Paudu Amda Parti Santa Saloresa Magnei Ye Zaitevond Martira Saloresa तरण्या प्रायरस भवार्थ खातीर कठीण कस सोन जीवतल्या आयक आमचे खालते मागणे वर्त्या पातयेन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव भवार्थ तिर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोन दी आमच्या बेसाक सरी सावन निस्कळपण आमचे थंय परजळ शंकर आमच्या सर्वत्मीक आनी संवसारीक वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखय शंकर दुबल्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कसा अनवरांत असलेल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावा शंकर आन बवर्द्यांक आनी बवर्दान शिडेल्या सृगींचो उजवाड देवाची वळख मेळा शिखर तुझ्या बळादीक मजते देवाचे राज संवसारार विस्तरावन दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सालोरे समकांद्र मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां पाठयतात. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. स्कॉलरशीप मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. सर्व पिडे शिडेतावन राखलेल्या पासत अर्गां दितात. बऱ्या तरान USA पावल्ल्याक अर्गां दितात. एकल्याचे पांय दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां दितात. घर बांदपाचें काम बऱ्यान संपयल्ल्याक अर्गां दितात. गांठी दूख गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. गोरवांच्या आंगार आसल्ल्यो किरेंटी नपयस जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. बरें घर फोव केल्ल्याक अर्गां दितात. दोगां जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाभल्ल्या खातीर अर्गां दितात. बरें काम फोव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. आमकां हर एकल्याक सालोरे समकांत्र विविध बरेपण लाभलां. ह्या पवित्र जाग्यार मागले हर एक आमकां मेळना त्या पासत सकड आमी उगडासा काडया. सोम्यान सालोरे समकांत्र आमकां फोव केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवया, अर्गां दिवया, अर्गां दिवया, आमी अर्गां दिवया, अर्गां दिवया, अर्गां दिवया, अर्गां दिवया, आमी अर्गां दिवया, अर्गां दिवया, अर्गां दिवया, अर्गां दिवया, देवाक अर्गां दिवया, अर्गां दिवया, अर्गां दिवया, अर्गां दिवया, देवाक अर्गां दिवया.
सालोरेसा मुखांतर उपकार मागोनो हांगासर जायत्यांनी त्या सावां दिल्ली आसात हे परिते आसात 160 जनांक बरी भलायकी मेळोंक 90 घरांनी शांत समाधान आसोंक 30 जनांक बरी सैरीक मेळोंक 30 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक 50 दोगांक भुरग्यांक शिकोंक बरी मोत मेळोंक 11 भुरग्यांनी हट सोडूंक 10 जनांक दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक 14 जनांचो गरजगो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक 12 जनांक आर्थीक समस्येतावन सुटका मेळोंक चोरी जाल्लें भांगार आनी पयशे मेळोंक आनी चोर कोण म्हणून कळोंक 14 जनांनी आमाल पियोने सोडूंक 12 जनांक बरी न्हीद पडोंक 7 जनांनी इन्वेस्ट केल्ले पयशे तांकां वाडी समेत पाटी मेळोंक 10 जनांनी हातीन धरिल्लें काम बऱ्यान पोंताक पावोंक 20 आनी 7 जनांक बरो फुडार मेळोंक 60 आनी 13 जनांक बरें काम मेळोंक 19 जनांचे मोतीक समाधान मेळोंक 9 भुरग्यांनी मोबायलांत पयस रावोंक 20 आनी 1 जनांक विजा मेळोंक 30 आनी 6 भुरग्यांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक 15 जनांक परगांवांत बरें काम मेळोंक 13 जोड्यांची काजरी जिवीत बरें जावंक 18 जनांच्या मोतीक येवची वायट चिंतना पयस वचोंक 12 जनांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक 20 आनी 7 जनांक कामांत भद्रती मेळोंक 7 जनांच्या कृषीचेर आशिर्वाद मेळोंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोंक 12 जनांची शेळ थाप कोंकली गूंज जावंक 17 जनांचे हातापायांची दूख गूंज जावंक 10 जनांची एलर्जी 16 जनांची पाठदूख 8 जनांची किडनी पिडा तेगांची हार्टाची पिडा गूंज जावंक 15 जनांची शिरांची पिडा गूंज जावंक 5 जनांची फिट्स गूंज जावंक 8 जनांची पायल्स पिडा गूंज जावंक 6 जनांची उसमोड गूंज जावंक 10 जनांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 6 जनांची मानसीक पिडा गूंज जावंक 7 जनांचो मायग्रेन गूंज जावंक 5 जनांची लिव्हराची पिडा तशेंच मानसीक पिडा 7 जनांची तकली दूख गूंज जावंक 8 जनांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 12 जनांची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोंक 14 जनांचे पायांतले किळे नपैंस जावंक 7 जनांचे डिप्रेशन ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक 7 जनांनी डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक 6 जनांचे भें पयस जावंक 5 जनांची कॅन्सर पिडा गूंज जावंक 10 जनांचे खाण दूख गूंज जावंक 6 जनांचे पेंकाड दूख गूंज जावंक मागोन आसात तशेंच प्रत्येक त्या सावां खातीर मागोन आसात दोगां भुरग्यांचे ADHD समस्ये ऑटिझम समस्ये परिहार जावंक संगीता म्हणलें भयण ICUंत आसा ताका बेगीनच बरी भलायकी मेळोंक लुकेमिया पिड्याचें ट्रिटमेंट बऱ्यान जावंक एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळोंक एकल्याक बरी सैरीक मेळोंक हायकोर्टांत आसची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक फूड एलर्जी जावन एलर्जी गूंज जावंक एकल्यान वायट सवय सोडून मागण्यांत उर्बा दाखोवंक एका भावाची भलायकी बेगीनच बरी जावंक ताका चलोवंक पांयांक बोळ मेळोंक लंग इन्फेक्शन संपूर्ण तरान गूंज जावंक आयन म्हणल्या भुरग्याक फूड पॉयझन जावन हॉस्पिटलांत आसा ताका बेगीनच बरी भलायकी मेळोंक काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक गर्भांत असलेल्या बाळाचें हार्टबीट नॉर्मल जावचे पासत मागोन आसात विशेष रितीन आयच्या दिसा हांगासर आशिल्ल्या सर्व भक्तिकांचे इरादे ते सावां गरजो जे कितें आसात चालो रेसा मुखांतर आमकां फोव जावन दी म्हणून आमी मागया सर्गींच्या मोगाळ बापा प्रत्येक जावन ह्या पवित्र तळार सालो रेसा मुखांतर विशेष गरजो ते सावां हाडून आयिल्ले आमचे सर्व भक्तिंगाचेर तुजें आशिर्वाद घाल जे कितें गरजो ती हाडून आयल्यांत हांगासर आमी उसारल्यात उसारूंक नात त्या सर्व इरादेचेर त्या सावांचेर गरजांचेर तुजें बेसांव घाल आनी संपूर्ण रितीन जे कितें गरज आसा आमच्या भक्तिकांक गरजेचे सक्कड तूं फोव कर म्हणून आमी मागता तेच परी हांगासर जावन आसची सक्कड बरी कामां तुज्या आशिर्वादान बेगीनच पोंताक पावय जे कितें अडकळ समस्या आमकां आसात त्या सगळ्या तावन सुटका आमकां फोव कर आनी हांगाची अभिवृद्धीची कामां संपूर्ण रितीन
बेगीनच पोंताक पावंक तुजो आधार दी म्हणून आमी मागता ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೇಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಲಿಸುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಲಿಸುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರುಣಿಸುವ ಕರ್ತರಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ ಕರುಣಿಸುವ ಕರ್ತರಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ Shiki bawarta barmane bori Kristaunchini Chion bagi maron sarga tuje sangata satsnak deva ko konse bag masami stang foker amen आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकयो तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवत्सरान जावं आमचे दिसपत्र ग्रास संकदी नेमचे सगळ्या आमच्या तशी आमची बदका मगोस आणि आमका अंतराळीन पडून दिनाका कोण वाईटान ते आमका निवार San Lorenz Martira Mabasot Vinatikan प्रार्थना ये सर पदवीदार देवा भगवान लोरेसान आपल्या ओळखीच्या उच्चाचेर सहित वर्षन तुवें केलें आमच्या अवगुणाची खेळां आमी पालवायची कर म्हूण आमी लालयन मागता ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आता विशेष रितीन हांगासर प्रधान याजक सर पिडेस्तां बसत मागता आमची सर्व पिडा शिडा आमी समर्पण दिवया जायत्या जाणांनी तांच्या पिडेतावन सुटका सोडचे खातीर मागोवंक विनंती केली आसा भुरग्यांक जायती पिडा शिडा आसली आमी वाचले हर एकल्याची पिडा ल्हानातावन व्हडा पर्यंत आस्पत्रेनी आमच्या घरांनी हांगासर अशी सकट पिडा शिडा आमी समर्पण दिवन ह्या मागण्यांत आमी वांटेली घेताव्या सोम्याचे नावी आमचो आधार सोम्या दयेन आयकूचे मागणे सोमी तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर पदवीदार आणि ससन ठेवा तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कोस्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय आणि वडा मोगान सांभाळताय या तुझ्या विश्वासी साखरांची तू दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीची आणि कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्तां सान लॉरेन्सच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्मेची भलायकी लाभय या बजिलिकान तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण आनी देखी प्रकाश चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची खरी भक्तिवंत जावन जियोवचें आनी तुका मायमेवन दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आणि तुमचे संरक्षण करो आमेन तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट वरो तुमच्या पाटल्यान तो आणि तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद देव
आमेन. आणि सर पदवीदार देवा बापाचो पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवानी सदां काळ रावो. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपण्या वरवीं आमकां हर एकल्याक तुजी कृपा आमचे थंय वाळोवन दी. बरवसो सांडिल्ल्या लोकांक बरवसो मेळचे तसले जावन दी. आमचे सर्व आशा अत्रेक सक्कड गुण जावन दी. ह्या पवित्र तेलाच्या माखणेन आमकां हर एकल्याक हांगासर आसच्या हर एका भक्तिकाक बरी भलायकी फावो जावन दी. मोतीचें समाधान फावो जावन दी. विशेष रितीन तुजी कृपा हांगासर वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. उभे रावया. पवित्र देवोनी चेतय तू रावो संसार पातात तारा अत्यांची शिक संसार पाता नाटारा सदा सोरू शीक
Saloresa patron आमच्या विस्तार पंगणा देवाच्या उपलांच्या आस्या सगीच्या पावतो राखण्या आमच्या मोगाच्या ओरेसा विस्तार पंगणा देवाच्या आस्या सगीच्या मोगा सेवेचे जीवन ते तुझे आरती कोणा सोम्या करती रे सालोरे सालो आमच्या विस्तार पंगणा देवाच्या आस्या सगीच्या पावतो राखण्याच्या मोगाच्या मोगाड सोवे आंकवार मोरे आशीर्वाद देवामकां जेसूच्या पवित्र काळसा आमा सर्वांक तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा भगवंत कुलसाचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आमेन.